IIT प्रकल्पाक वचत ते शेतां वता, जमीन वता अशा विविध कारणांक लागून विरोध जाता। ताका लागून IIT प्रकल्प सांकवाळे जुवारी एग्रो जमनीत हाडचो। हांगा कोणाचोच विरोध आसचो ना आनी जो लँड ग्रॅबिंग मुद्दो हांगा आसा तोवूय सोंपतलो म्हूण RTI एक्टिव्हिस्ट नारायण नायक उलयला। अर्डेक्स खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नायक। सरकाराक की बाबा ह्यो IIT आता पळय म्हाका दिसता 3-4 प्लेसीचेर ओपोज जालो आनी ते खाली गव्हर्मेंट खाली सायकल करता हांगसरल्यान थंय शिफ्ट करीत आसा। पूण हांवें सरकाराक पयर म्हागेलें एक प्रपोजल आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान परतून प्रपोजल दिता जी जुवारीक एग्रो केमिकल फॅक्टरी ही बिल्लाच्या नांवान जी लँड एक्विशन जाली पळय न्हू ती ओन्ली फॉर द फर्टिलायझर प्रोजेक्टा लागून जाली। आयज हितून मिस यूज जाता म्हणून सगळे आख्या जगाक कळून चुकलेले आसा, सगळे कळलेले आसा आनी हे सगळे सरकाराच्या नदरेक हाडून दिल्ले आसा विथ पेपर डॉक्युमेंट सगळे। आतां म्हागेले हात जोडून सरकाराक विनंती आसा की वयता वयता ते ओपोज जाता कोण म्हणटा आपल्याला शेतपेट येता आनी कितें हे जुवारीची जी पळय जमीन आसा जी कोमलाची जमीन जुवारी म्हणून हांव आनी ती सरकारान जाय जाल्यार 1 सेकंडा भितर ती रिवर्ट करपाक जाय कित्याक तेजो मिसयूज जाता म्हणून सरकाराकूय खबर आसा। ती फर्टिलायझर आयज प्रायवेट प्रॉफिटा लागून ते विकीत आसा ती सरकारान ताब्यात घेवची आनी जे पळय सांग्यार म्हण आनी खंय म्हण आयज IIT ओपोज जाता पळय न्हू ती थंय तेणी घालची कित्याक ऑलरेडी थंय आतां बिट्स स्किलांनी आसा MS कॉलेजा म्हणजे ऑलरेडी हो एड्युकेशन हब जाल्लो आसा आनी तितूंत जर हो IIT जर तितून इन्क्लूड केलो जाल्यार थंय कोणाचोच कसलोच त्रास येवपाना ना एक ते मनशाचो सुद्दां थंय ओपोज येवपाना कित्याक असली प्रोजेक्ट आयज आमची सांकवाळ्याक जाय मार्मागांव तालुक्याक जाय आनी ह्या मार्मागांव तालुक्याक जर हो IIT घातलो जाल्यार पणजे मडगांव हे सगळी एरिया कवर जातली आनी हे लुगाराचेर अशेंच लुगार आसा थंय कोणाची शेतपिटार जावपाची ना एक झाड मारपाक पडपाना हो सगळो फ्लॅट जमीन आसा आनी हेजे पयलीं सुद्दां जुवारीन कोर्टान गेल्ले आसा जेन्ना GIDC एक्सपान्शन करपाक गेल्ली पळय न्हू आपली इंडस्ट्रियल सांकवाळची तेन्ना तेणी कितें सांगलें की आमी थंय SEZ घालता म्हणून आनी थंय तेणी ते हायकोर्टान ऑर्डर घेवन तेणी स्टॉप केले एक्सपान्शन। आतां हांव सरकाराक कितें सांगता हे सगळे पुरावे तुमच्या रिकॉर्डाचेर ऑलरेडी येयल्ले आसा तेन्ना तुमी ही जमीन जुवारीची जी पळय आतां विकता पळय न्हू ती एक्वायर करची नाल्यार रिटर्न घेवची आनी थंय IIT जो प्रोजेक्ट आहा तो अवश्य घालचो कित्याक जवळ जवळ आयज 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय ऑलरेडी आसा। हे जमनीचो यूज बरे लोक कर्जाकार यूज करचो आनी तितून हो जो पळय लोकांचो खंय खंय ओपोज जाता पळय तेवूय लोक थंय सॅटिस्फाय जातले। तशेंच हांगा सांकवाळेक एक व्हडलें आमचें एड्युकेशन हब तयार जातलो आनी त्या निमतान सांकवाळेचें नांव बरें आख्या संवसाराक आसतलें। तशेंच सरकाराकूय आयज हे लोक जे पळय कोण ओपोज करता तेंचे कडल्यान वावाकार मेळटलो की सरकारान आयज सगळे लोकांचे विचार करूनच हो सांकवाळे शिफ्ट केलो म्हणटाले कित्याक थंय दुसरो जो ओपोज आहा लँड ग्रॅबिंग आनी कितें चल्लें पळय तोवूय इश्यू काबार जातलो कित्याक सरकारान जरी खाली ताब्यात घेवपाची एडवायस घेवपाची गरज ना कित्याक जमीन जी पळय दिल्ली त्या कारणाक लागून ती यूज जायना तेन्ना ती सरकारान ताब्यात घेवची आनी बरे कॉजाक ती यूज करची हें हांव सरकारा कडेन हात जोडून मागता आनी सगळ्यांचो हो लोकांचो विचार करून सरकारान ही IIT खातीर जमीन अवश्य तेजो यूज करचो आनी बरे लोकांचे बरे मनांतल्या लोकां कडेन तेजेर तुमचे वावा करून घेवचे हें संदेश हांव मागता।